आता खबरो विस्तारान पयल्या सुवातेर स्वताक नोकरी जाय हाची जाणीव जावप महत्वाची. कसली नोकरी हो दुसरो प्रश्न आसा. आमी शिकता एक आनी सोदता नोकरी दुसरीच ही आयची सत्य स्थिती आसा. त्या खातीर 10वीक आसतना एप्टिट्यूड टेस्ट करियर गायडन्स जावप महत्वाचें आसा म्हण ताळगांवां जाल्ल्या जॉब फेअर मेळाव्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयल्यात. RD एक्सगोवा खातीर ताळगांवच्यान विलियम रॉड्रिगीस. I would like to inform you that the state government has taken proactive steps to give relief to the employers as well as to the job seekers. Over last 1.5 years, 14 manual services of registrations under shops and establishment, contract labor and other labor acts have been switched over to fully online mode. We all know how hard it is to find the right job. We sometimes spend months searching and looking for the right placement that suits us, often being discouraged along the way. It's easy to give up and it's easier enough to start doubting yourself. And you keep asking yourself, am I not good enough? Are my qualifications not good enough? And all these doubts start cropping up in your mind. But like Mr. Edison, please never give up. The right employer is just around the corner. जॉब कोणाक जाय? जॉब कोणाक जाय? हात वयर करा. जॉब कोणाक जाय तितके? तुका नाका? फाटल्यान अजूनही थोड्याक नाका. थोड्याक अर्दो जाय. असो हात वयर कर. ओके, थँक्यू. हांव तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कित्याक सांगता तुमकां? पयलीं म्हणजे आपल्याक जॉब जाय पळय न्ही, हें आपल्याक दिसूंक जाय. म्हाका जॉब जाय. कसलो जाय हो मागीर. हांव CM जाल्या उपरांत, हांव आमदार आसतना खूब लोक म्हाजे कडेन येता. म्हाका नोकरी जाय. तो सरळ सांगता कितें खबर आहा? म्हाका एक गव्हर्मेंट जॉब दी. सांगतानाच सांगता तो, म्हाका एक गव्हर्मेंट जॉब दी. अरे म्हणून हांवें कितें गव्हर्मेंट जॉब दवरला ड्रॉवरान, एक काडटलो, एक तुका घे म्हणपाक. आमी एक तकलेन पयलीं घेवपाक जाय, म्हाका नोकरी करपाक जाय. म्हाजें क्वॉलिफिकेशन कितें आसा, म्हाजे कडेन स्कील कितें आसा, म्हाजी कितें करपाची तयारी आसा हें आपूण पयलीं ठरोवपाक जाय. आमी शिकता एक आनी नोकरी क्रिएट जाल्या दुसरी. हेजो ताळतंत्र ना. आमी 10वी जाले, 12वी जाले, BA जाले, BCom जाले, MCom जाले, MSc जाले. तो म्हणटा म्हाका थंयसर ITI, म्हाका स्कील डेव्हलपमेंटाचो म्हणटा. म्हाका कोण तरी ITI जाय, म्हाका प्लंबर जाय, ट्रेनर आनी कोण कोण जाय. हो ITI हांगा प्लंबर जाता पळय न्ही, तो प्लंबिंग केन्ना करीत ना. इट इज फॅक्ट. तो ITI इलेक्ट्रिशियन जाता पळय न्ही, तो म्हणटा तो इलेक्ट्रिशियन केन्नाच करिना. तो कितें तरी वेगळी नोकरी सोदीत बसलेलो आसा. आमी शिकता एक आनी सोदता दुसरें. खूब तेंप जालो. देर इज एप्टिट्यूड टेस्ट. खरें म्हणजे 10th स्टँडर्ड लेवलाचेर एप्टिट्यूड टेस्ट जावप अत्यंत गरजेचें आसा. करियर गायडन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताज्या उपरांतूच भुरगे जे आसा 10th किंवा 12th हाज्या उपरांत फुडें वचूंक जाय.